परत एकदा हांव आमचे लिडर श्री राहुल गांधीजीचे धन्यवाद करता. आमी पयलें की तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ह्या देशाचे ते ओपोजिशन लिडर ज्यांनी इलेक्शन कमिशन कशा पद्दतीन वायलेशन करता हें म्हाका दिसता आमच्या मुखार दवरलें. आनी तातूंतल्यान म्हाका अजाप एक दिसता की प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर. लोकसभा इलेक्शन 2024 जे जालें तातूंतले तांणी बँगलोर सेंट्रल ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे स्पेसिफीक केस दाखयली आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो. त्या 9 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी एक स्टडी म्हणून एक असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतली जाचें नांव आशिल्लें म्हादेवापुरा. आता ती बँगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ लोकसभा BJP won by 32,000 votes, whereas त्याच हातूंतलो एक पार्ट असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी which is called as म्हादेवापुरा थंय BJPक 1,20,000 पेक्षा चड मतां मेळ्ळी. 1,20,000 BJPक त्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळटा आनी पार्लमेंटरी सीट BJP 32,000 जिखता. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता आमच्या लिडरान ते सगळें एक्सपोज केलें की कशा पद्दतीन थंय बोगस वोटिंगां जाल्या, कशा पद्दतीन एकूच मनीस कोण सिंग म्हजे कडेन डिटेल्स आय फॉरगॉट सिंग डँग म्हणटा तो मनीस म्हादेवापुरान 4 बुथाचेर वचून वोटिंग करता. देर आर फॉर्म 6 यूज करून जवळपास 16,000 लोकांनी न्यू वोटर्स जे असता पळय तांणी रजिस्टर केल्ले आसा. एक्चुअली फॉर्म 6 इज यूज वेन फर्स्ट टाइम वोटर जो येता जो प्रॉब्ली 18 वर्सां ते 22 वर्साच्या ब्रॅकेटान आसतलो ताका ते फॉर्म 6 यूज जाता. पूण आमी पळयलें की 10,000 पेक्षा वयर 80+, 70+, 85, 90 इयर्स लोकांनी फॉर्म 6 यूज केल्ले आसा. एड्रेसाचेर आमी पळयता की हाऊस नंबर 0. सो आय थिंक दीस वॉज अ एक्सपोजे दॅट हाव दीस BJP इज ट्रायंग टू वोट जो आसा वो चोरी करपाचो प्रयत्न करता. प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी इमिजिएटली आमी पळयलें की इलेक्शन कमिशनान रिस्पॉन्ड करपा सोडून भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्ड करता. भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिशनाक डिफेंड करता. I fail to understand that press conference was not on Bharatiya Janata Party. That press conference was on Election Commission of India. So why Bharatiya Janata Party is becoming an agent of Election Commission of India? This raises severe doubts in the people of Goa. काल आमी ती प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आमी ती स्ट्रीमिंग केल्ली आसा. येणाऱ्या काळान प्रत्येक मतदारसंघान आमी आमचे बूथ कार्यकर्ते बूथ प्रेसिडेंट जे आसात तांकां ती प्रेस कॉन्फरन्स दाखोवन म्हाका दिसता आज हो विशय खूब गंभीर आसा. आमी महाराष्ट्रान पळयलें की जे एक्झिट पोल जे आशिल्ले ताच्या कंप्लिटली ऑपोजीट रिजल्ट आयलो. आमी हरियाणाचो एक्झिट पोल पळयलो पूण ताच्या कंप्लिटली ऑपोजीट हरियाणाचे रिजल्ट्स आयले. आय थिंक दीस रेजीस सिवियर डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल हू वोट. काही महिन्यांनी बिहाराचे इलेक्शन येवपाचें आसा आनी आमी पळयलें की जवळपास 80 लाख प्लस वोटर्सांक थंयच्यान सिटिजन्सांक डिलीट केल्ले आसा. आय थिंक द complete structure, the federal structure, the democratic structure of a country, I think is at risk, is it in danger. आमी सदांच सांगता की आज आमचे संविधान हे धोक्यान आसा आनी ह्यो ज्यो प्रॅक्टिसीस हे जे काही खुलासे जे भायर सरतात ताच्या वयल्यान म्हाका दिसता सिद्ध जाता की आज खंय तरी आमच्या देशाचे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. ताचेर वी वील स्पीक इन डिटेल. पूण म्हाका दिसता परत एकदा आमचे तिनूय आमदार खास करून बाबुरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा आनी कार्लोस फरेरा हांचे हांव धन्यवाद करता. तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की 3 आमदार जावन 33च्या अगेन्स्ट तांणी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्ले आसा, घेराव घातिल्ले आसा आनी कंप्लिटली ह्या सरकाराची करप्शनां ही भायर काडिल्ली आसा. ना हांव टायम दिना. आमी तो मुद्दो थंय मांडिल्लो. मुख्यमंत्र्यान उबो रावन सांगला की आपूण त्या आठवड्याक जाग्यार घालता म्हणून. आतां आठवडो सोंपलो. काल एक्चुअली आठवडो सोंपलो
ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी एक आठवडो आमी दिवया. म्हाका दिसता फुडलो आठवडो मेरेन आमी टायम पळयतले. जर तर मुख्यमंत्री जर तर हे जे ताणें फ्लोर ऑफ द हाऊस जे ताणें अग्री केला, कबूल केला, ते जर तो करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें. गोव्यातली मतदार यादी तुम्ही तपासणी सुरू केली असेल काय? ज्या पद्धतीनं तुमच्या राहुल गांधींनी ही तपासणी केली, गोव्यातली मतदार यादी तुम्ही तपास ऑलरेडी आमचे बूथ लेवल चे काम चालू जाल्लें आसा. आमचे बूथ मॅनेजमेंट दीस टायम वी आर टेकिंग इट व्हेरी सिरियसली. अधिवेशन आशिल्ल्या कारणान वी कुडंट टेक मच कॉन्स्टिट्युएन्सीज, बट वी हॅव कंप्लिटेड 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, कुंभारजुवे, मांद्रे आणि वेळ्ळे. वी ऑलरेडी हॅड अ मीटिंग्स विथ अवर booth presidents and the BLA. This time the Congress party has registered official BLAs with Election Commission of India. All these things we have already briefed to our booth presidents. काहीशा बुथाचेर आमकां गोंयान I don't want to tell you in details, but roughly I'll tell you, जो कर्नाटकाक महादेवापुरान जो आमकां क्लासिक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ voter registered आसा. So our team is working on ground to check. I really fail to understand, गोंयकार तुमकां समजता आसतले की एका घरान 80 लोक कशे रावपाक शकता. आणि मजा अशी की त्या 80 लोक जे एका घरान जे रजिस्टर्ड आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे, डिफरंट रिलिजनाचे लोक रावता. सो ते पळयतकीच म्हाका याद आयली की येस, इंडिया इज अ कंट्री, डायवर्सिफाईड कंट्री विथ डिफरंट कास्ट, रिलिजन, क्रीड. सो आय थिंक that booth number, that house number shows that India is a diversified country. बरें असले पळोवन ते की एकाच हाऊस नंबराचेर सगळे धर्माचे लोक रावता, सगळ्या जातीचे लोक रावता. ही तुमकां केस ती आतां फाटीं आमी पळयता की लाडाकी बसती म्हणटा एकूच हाऊस नंबराचेर कितलेच जण लोक हे रावताले. सो थंय खंय तरी कनेक्टेड आसा काय म्हणून ना, ती न्ही, ते दॅट इज ऑल्सो देर, बट दिस इज समवेअर इन साऊथ गोवा. सगळ्यात तुम्ही इश्यू काढले आणि हितून भितर मेन जो बोवाळ जालो तो कोमुनितांचो बोवाळ जालो तो तुम्ही आज मेन्शन केलो ना. कोमुनितांचे नेक्स्ट वीक वी आर टेकिंग अ सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स, बिकॉज कोमुनितांचो जो विशय जे हे सरकार पळय फटोवपाक सोदता, दॅट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. तुवें पळयलां आसतलें की जेन्ना बिलाचें डिस्कशन आयलें, विरोधी पक्ष फुडारी आणि सगळ्या विरोधी आमदारांनी सांगले सिलेक्ट कमिटीक घाल, लेट्स डिस्कस म्हणून. पूण मुख्यमंत्री वॉज एडमंट टू पास दॅट बिल. आणि आमी पळयलें की तें बिल पास जातकीच मुख्यमंत्र्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली. ना जाल्यार म्हाका सांग, ही सरकार समज जर तर सारकी आशिल्लें जाल्यार मुख्यमंत्र्याक प्रेस कित्याक घेवची पडली? थंय मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाका दिसता बॉडी लँग्वेजूच पळयली जाल्यार कळटालें की खंय तरी तांकां रियलायज जाला दॅट this is all an election stunt. This is all we are doing because elections are approaching. Komunitadicher coming week with our experts we will take a separate press conference.